नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्काराचें जालें वितरण. 17 बालकांक राष्ट्रपतींनी केले सन्मानीत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुपोषित ग्रामपंचायत अभियानाक केली सुरवात. वेगवेगळ्या कार्यावळी वरवीं भौसामदी जागृताय करपाची आसा मोख. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं मोदी आलोक पुस्तकाचें जालें विमोचन. प्रधानमंत्र्यांच्या मन की बात विशयाचेर आदारीत अश्विन फर्नांडीस हांणी बरयलां हें पुस्तक. कळंगूट दर्यांत बोट तुंबतून जाल्ल्या अपघातांत एका पर्यटकाक आयलें मरण. 5 जाणांची प्रकृती गंभीर. 3 जाणां आड पुलिसांनी केल्या कारवाय. आणि खेळांत क्रिकेट. भारत आनी ऑस्ट्रेलिया हांचे मदीं आयच्यान चवथो क्रिकेट कसोटी सामनो जाला सुरू. पयल्या दिसा ऑस्ट्रेलियान 6 गडे वगडावन केल्या 311 धांवड्यो. पळोवया खबरो विस्तारान. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं आयज राष्ट्रपती भवनात पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कारांचें वितरण जालें. 14 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या एकूण 17 बालकांक ह्या कार्यावळींत राष्ट्रपतींनी सन्मानीत केले. 7 पावंड्याचेर देख दिणे कामाच्या योगदाना खातीर ह्या भुरग्यांक हे पुरस्कार दिल्यात. दरेक विजेत्याक पदक, प्रमाणपत्र आनी प्रशस्तीपत्र राष्ट्रपतींच्या हस्तुकीं दिलां. देशांतल्या भुरग्यां मदीं साहस, निर्भयता आनी सामाजीक जबाबदारीचें भान निर्माण जावप गरजेचें अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. पुरस्कार प्राप्त विजेत्यांची राष्ट्रपतींनी तोखणाय केली. ह्या भुरग्यांची कामगिरी देशाच्या उन्नतीक तेंगशेर पावयतली असो विश्वास राष्ट्रपतींनी आपल्या उलोवपांत उक्तायलो. ने जो हासिल किए हैं वो आश्चर्यजनक है. आप सब जो क्षमताएं हैं वो असीम है. आप सब में जो गुण है वो अतुलनीय है. अपने देश के बच्चों के लिए आदर्श प्रस्तुत किए हैं. आप जैसे बच्चों की उपलब्धियों ही भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाएगी, ये मेरा विश्वास है. वर्ष 2047 में जब हम स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे तो आज के पुरस्कार विजेता लगभग 25 से 40 वर्ष आयु के प्रबुद्ध नागरिक रहेंगे. ऐसे प्रभावशाली बालक और बालिकाएं विकसित भारत के निर्माता बनेंगे. राष्ट्रपतींच्या हस्तुकीं पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार स्वीकारले उपरांत पुरस्कार प्राप्त भुरग्यांनी हे विशीं आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. yakni award nomor 2 yo banyarat peki sangut kena maklangan jelop haka wa maksar bat ngau ban ai khublai ya kasnong ya ka ying kasam bat kasnong bat ya ke distrik bat ya prime minister bat ya president of India. He saved the life of 4 children who have drowned in the river Moksar. And he want to thank to the family members of those drowned children. He want to thanks to our village, the headman, the official of the village. He want to thanks to the district administration, especially from the social welfare department. He wants to thanks to the Prime Minister of India, and he wants to thanks especially to the President of India. I am an author, an artist, a motivational speaker, a YouTuber, a podcaster, and a TEDx speaker. I have written 3 books. The first one being Dancing on My Wheels. The second one, which is I Am Possible. And the third one, which I just released recently, it's called A Book on How to Write a Book. I write them so that we can create awareness on rare diseases in India. I feel really honored, and I think I don't think I have words to express this, because for a child like me who is differently abled, it is very hard for us to get into mainstream places.
पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वितरण सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाजीर आशिल्ले. वितरण सुवाळ्या पयलीं ताणें पुरस्कार विजेत्या भुरग्यां वांगडा संवाद साधलो. आज भारत जिस सशक्त लोकतंत्र पर गर्व करता है उसकी नींव में साहबजादों की वीरता है, उनका बलिदान है. हमारा लोकतंत्र हमें अंत्योदय की प्रेरणा देता है, संविधान में सिखाता है कि देश में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है और ये नीति, ये प्रेरणा हमारे गुरुओं के सर्वदा भला के उस मंत्र को भी सिखाती है, जिसमें सभी के समान कल्याण की बात कही गई है. गुरु परंपरा ने हमें सभी को एक समान भाव से देखना सिखाया है और संविधान भी हमें इसी विचार की प्रेरणा देता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपोषित ग्रामपंचायत अभियानाक आयच्यान सुरवात करतात. पोषणा संबंधित सेवांची अंमलबजावणी करून तातूंत भौसाचो सक्रिय सहभाग आस्पावीत जावचो ह्या हेतान ह्या अभियानाची सुरवात जाता. तळागाळांतल्या मनशाचें कल्याण साधप ही ह्या अभियानाची मोख आसा. ह्या मोहिमे वरवीं शाळा, बाल संगोपन केंद्रां, अंगणवाडी ह्या सारकेल्या भौशीक आस्थापनात कथाकथन, सर्जनशील लेखन, वण्टी चित्रां तयार करप ह्या सारक्या मनरजवणेच्या कार्यावळीचे आयोजीत करून पोषणा संबंधी भौसा मदीं जागृताय करप हो ह्या मोहिमे फाटलो हेत आसा. गुरू गोविंद सिंग हांचो पूत साहेबजादा जोरावर सिंग आनी साहेबजादा फतेह सिंग हांणी धर्मरक्षणा खातीर दिल्ल्या बलिदानाच्या यादीक 2022 वर्सा सावन देशभरात वीर बाल दीस म्हूण पाळटात. वीर बाल दिसा निमतान शिखांचे 10वे गुरू गोविंद सिंग जी आनी तांच्या पुतांच्या यादीक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आर्गां ओंपल्या. एक्स ह्या समाज माध्यमा वेल्यान मंत्री शाह हांणी आपल्यो भावना उक्तायल्या. वीर बाल दिसाच्या निमतान उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी आयोजीत केल्ल्या एका कार्यावळीत संबोधीत केले. वीर बाल दिसाच्या फाटभुंयेर सहज पाठ कार्यावळ आयोजीत केल्ली. तातूंत उलयतना मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी वीर बाल दिसाचें महत्व अधोरेखित केलें. तेग बहादुर जी के बलिदान को उन्होंने अपना सिर दिया, लेकिन भारत का सिर नहीं झुकने दिया. आज कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का शीश बना हुआ है, इसलिए क्योंकि हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश देकर के इसकी कीमत चुकाई है. और यहीं से हम कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को बलिदान होते हुए देखा है. घेऊया एक लहानसा विसो. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर.
अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। विसव उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हाणें आयज मंत्रालयांत अश्विन फर्नांडीस हांणी बरयल्ल्या मोदिया ह्या पुस्तकाचें विमोचन केलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मन की बात तशेंच विकसीत भारत ह्या विशयांचेर आदारीत हें पुस्तक लेखक फर्नांडीस हांणी बरयलां। मुखेलमंत्र्यांनी ह्या पुस्तका खातीर लेखकाची तोखणाय केल्या। ह्या पुस्तकांतल्यान प्रधानमंत्र्यांचे विचार भौसामेरेन पावतले असो हावेस तांणी उक्तायलो। मन की बात हो फक्त कार्यक्रम नाही, तर मन की बात या कार्यक्रमातल्यान माननीय मोदीजी पहिले प्रधानमंत्री आसतले जे कंटिन्युअसली एवरी मंथ लोकां वांगडा उलयता, लोकां वांगडा डायरेक्टली डायलॉग करता। आतापर्यंत पुराय 75 वर्सांत अशा पद्धतीचो कार्यक्रम किंवा अशा पद्धतीच्या खंयच्याच देशात पंतप्रधान डायरेक्टली दर म्हयन्याक लोकां कडेन उलयता हें कदापि शक्य ना। हे फक्त माननीय मोदीजीच्या कार्यकाळात तांच्यांनी सातत्यान पहिल्या दिसांतल्यान दर म्हयन्याक लोकां कडेन उलोवपाक सुरवात केली आनी ताचो इफेक्ट आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात दिसपाक लागला। ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमी पळयता की सोशल कॉज वेगवेगळे जे आसतले हे लोकां मदीं व्हरपा खातीर सातत्यान तांच्यांनी एक अवेरनेस हो खूब मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी केलो। स्वच्छ क्लीन इंडिया टू फिट इंडिया पर्यंत आमी म्हणटा की स्वच्छ भारत अभियान हे तेच्यांनी मन की बातांतल्यान अपील केलें एक अभियान आशिल्लें आनी तें अभियान खऱ्या अर्थात आज लोकां मदीं आमकां दिसपाक येता। मोठ्या प्रमाणात आमची त्या पद्दतीन एक पुराय देश स्वच्छ जाता आसतना आमी पळयता। नाताळाच्या सुटये निमतान कळंगूट दर्यांत गेल्ली एक बोट उमथून पडिल्ल्यान एका पर्यटकाक बुडून मरण आयलें, जाल्यार 5 जाणांची प्रकृती गंभीर आशिल्ल्याचें पुलीस सुत्रांनी सांगलां। खेड रत्नागिरीचो सूर्यकांत पोफळकर ह्या 45 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक मरण आयलें। गोंयांत सध्या नाताळा निमतान व्हडा संख्येन पर्यटक आयल्यात। दर्यादेगांचेर पर्यटकांची गर्दी दिसता। वॉटर स्पोर्ट्स अनुभवपा खातीर पर्यटकांचो चड कल आशिल्ल्यान दर्यादेगेर गर्दी वाडल्या। ह्या घडणुकेचो अदीक तपास पुलीस करता। मजगती आतांच मेळिल्ल्या खबरे प्रमाण ह्या बोट अपघाताक कारण थारिल्ल्याच्या दुबावावेल्यान बोट ऑपरेटर धारेप्पा जिराली बेळगांव आनी इब्राहिम साब रावपी शिमोगा हाका पणजी कोस्टल पुलिसांनी अटक केल्या। बोटीची धनी मीना कुथिनो हिच्या आड लेगीत गुन्यांव दाखल केल्ल्याची खबर आसा। काल कळंगूट दर्यांत जाल्ल्या दुर्घटनेचो तपास सुरू आसा अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी म्हळां। बोट बुडटा आसतना जीवरक्षक, थळावे नुस्तेकार आनी कांय लोकांनी घडणूक थळाचेर धांव घेवन बाकी लोकांक वाटावपाचो यत्न केल्ल्याचें पुलीस महासंचालकांनी सांगलें। जैसे ये इंसिडेंट हुआ तो इमीडिएटली वहाँ पे पुलिस और डिस्ट्रिक्ट के लोग जो लाइफ गार्ड्स जिनके होते हैं वहाँ कोस्टल बेल्ट में तैनात होते हैं और बाकी जितने भी आसपास में फिशरमैन और दूसरे वहाँ पे सब लोगों ने रश करके इमीडिएटली सब लोगों को निकाल के लाए। बट अनफॉर्चुनेटली उसमें एक व्यक्ति की डेथ हुई है और 2 लोगों को इंजरीज है। इसमें हम लोगों ने इस मामले में कॉजिंग डेथ फॉर नेग्लिजेंस का केस रजिस्टर किया है और 2 लोगों को अरेस्ट किया है। ये कंटिन्यूसली जो जहाँ पे हाई फुटफॉल एरिया है कोस्टल बेल्ट खासतौर पे वहाँ पे डिप्लॉयमेंट एक्स्ट्रा भी किया गया है। और साथ ही साथ मैं जो टूरिस्ट यहाँ पे अभी आने वाले दिनों में आएंगे उनसे अपील भी करना चाहता हूँ कि वो जब भी सी में जाते हैं या जो भी वहाँ पे कॉशन दिया गया है, चेतावनी दी गई है कि कितनी दूर जाना है, कहाँ तक जाना है, झंडे लगे होते हैं, रेड फ्लैग लगे होते हैं, तो इन सब चीज़ों का अपनी हिफाजत का ध्यान रखें और जो चेतावनियाँ दी गई है उनका ध्यान रखें और अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखें। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या साखळेच्या राबित्या घरा श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञाचें आयोजन केलां। ही कार्यावळ 28 डिसेंबर मेरेन सुरू आसतली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तांचे कुटुंबीय परिवार आनी तांचे कार्यकर्ते ह्या भक्ती सुवाळ्यांत वांटेकार जाल्ले। समर्थ भक्त मकरंद बुवा रामदासी ह्या ज्ञानयज्ञात भागवत कथेचें निरूपण केलें। खाली वागतं पाणी वाहतं जोरात, हिरव्या रंगाचं वेगवत असं खाली वागतं। किती खाली वागतं आता याच्यापेक्षा शक्य नाही इतकं खाली वागतं, म्हणजे टेकतं। भगवान त्याच्यापेक्षा नम्र आहे। तृणादपि सुनीचेन करोदपि सहिष्णुवान् अमानिता मानदेन म्हणून कीर्तनीयो
वीरबाल दिसा निमतान सांगे भारतीय जनता पक्ष कार्यालयान खासा कार्यावळ आयोजित केल्ली. बाबा जोरावर सिंगजी आणि बाबा फतेह सिंगजी हांच्या बलिदानाच्या यादी खातीर हो दीस मनयतात. राज्याचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी हुतात्म्यांच्या फोटवाक फुलांचो हार घालून आर्गां ओंपली. ह्या वेळार भाजपाचे महासचिव राजेश गांवकर, नगराध्यक्ष अर्चना गांवकर आणि भाजपाचे हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. बाबा फतेह सिंग आणि बाबा जरूर म्हणजे दोग जाण भुरगे त्याच्या पयलीं बापायक मारले, त्याचे दोगूय व्हडले चल्याक मारले आणि हांकां तो भंय दाखोवन हे तरी धर्मांतर करतले काय कितें सगळी फॅमिली कापून उडयल्ली आसा. तेन्ना आणि हे तरी आसतना फॅमिली सगळी नश्ट जाली, पूण हे ल्हान भुरगे ते धर्मांतर तांणी केलें ना, ते राजी ना जाले म्हणून तांकां एक वणटी भितरच पडले आणि सायडीन परत हे केले वणत काडली. ती वणत पडली आणि ते मुखार येतकच मागीर तांकां हाल हाल करून मारले. म्हणून तो दीस आसा तो वीर बाल दिन म्हणून आमी साजरो करतात. घेऊया एक ल्हानसो विसव. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नॅशनल पर. विसव उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. दिल्ली विधानसभेच्या आगामी वेंचणुकेक काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष हांचे मदीं हातमेळवणी जाल्ल्याचो आरोप दिल्लीचे मुखेलमंत्री आतिशी मार्लेना हांणी केलो. भाजप आणि काँग्रेस एकमेकां मदीं सुवातांची वांटप करतात अशेंय तांणी सांगलें. आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है. भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है. इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है. इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है. तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं. भारतीय जनता पक्षान आयज काँग्रेसीच्या कर्नाटक फांट्याचेर खर उतरांनी टिका केली. भारताचो चुकीचो नकाशो कर्नाटक सरकारान जारी केल्ले खातीर पक्षाचे म्हणयारे सुधांशू त्रिवेदी हांणी काँग्रेस पक्षाचेर खर टिका केल्या. बेळगांवांत आयोजीत केल्ल्या काँग्रेस कार्यसमितीचेर बसके खातीर जारी केल्ल्या फलकांचेर आक्षेपार्ह आनी विकृत नकाशे प्रदर्शित केल्ले खातीर सुधांशू त्रिवेदी हांणी निषेध उक्तायलो. भारत को छिन्न भिन्न करने का स्वप्न देखने वाले शक्तियां, भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है. भारत को छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों के साथ कांग्रेस की दुरभिसंधि का चित्र इस मानचित्र के साथ बिल्कुल साफ हो गया है. और यह बात हम केवल किसी एक आधार पर नहीं कह रहे हैं. कांग्रेस ने निरंतर इससे पूर्व भी भारत के नक्शे के साथ
इसी प्रकार की छेड़छाड़ की है। अजरबैजान ह्या देशाचे 67 प्रवाशांक घेऊन वचपी प्रवासी विमान कझाकिस्तानात अपघातग्रस्त जावन तातूंत 42 प्रवाशांक मरण आयले। विमानातल्या 25 प्रवाशांक वाटावपाक मजत पंगडाक यश आयला। विमानतळावेल्या धावपट्टीचेर विमान देंवता आसतना ताका अचकीत उजो लागलो आनी ही घडणूक घडली। हे विशीं विमान कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी अपघाताची म्हायती दिली। A medical team and necessary medical equipment have been sent to Kazakhstan by air. A hotline has been established for the family members of the passengers on board, and the public has been informed about it. Psychological support will be provided to the family members of all the passengers regardless of their nationality, as well as to the injured passengers. Aile üzvləri, eyni zamanda xəsarət alan sərnişinlər üçün वक्फ सुधारणा विधेयकासंदर्भात गठीत केल्ली संयुक्त संसदीय समिती आता राज्याच्या प्रतिनिधींची तोंडी साक्ष नोंदवपा खातीर बसका घेतले। कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेशाच्या प्रतिनिधी कडल्यान समिती आयज अभिप्राय घेतले। फाल्यां वक्फ बोर्डाच्या सुधारणा संदर्भात उत्तर प्रदेश, ओडिशा आणि दिल्लीच्या प्रतिनिधी वांगडा ही समिती बसका घेवपाची आसात। ह्या पयलीं ह्या समितीन ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्डाच्या वांगड्यांची बसका घेवन तांची मतां जाणून घेतिल्ली। भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हांचे मदीं आयच्यान ऑस्ट्रेलियाच्या मेलबर्नात चवथो क्रिकेट कसोटी सामनो सुरू जाला। यजमान ऑस्ट्रेलिया पंगड कुरुबावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतला। आयच्या दिसाचो खेळ सोंपलो तेन्ना ऑस्ट्रेलिया पंगडान 6 गडे वगडावन 311 धांवड्यो केल्यात। राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत आयज फांतोडेर व्हडा प्रमाणात धुक्याची ल्हार पातळ्ळा। तापमानात लेगीत बरोच उणाव जाल्ले कारणान शिंयाचें वातावरण आसा। तापमान 7 डिग्री सेल्सियस इतलें सकयल देंवलां। भारतीय हवामान खात्यान कांय जाग्यार हलको पावस पडपाचो अदमास उक्तायला। दिल्लीत वायू गुणवत्ता व्हडा प्रमाणात इबाडल्या। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आयज सकाळी वायू गुणवत्ता सूचकांक 342 आशिल्ल्याची नोंद केल्या। मजगतीं जम्मू काश्मीर, लडाख, पंजाब आनी हिमाचल प्रदेशांत खर शिंयाचे ल्हार पातळपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, आसाम आणि मेघालय ह्या राज्यांनी दिसा आणि राती लेगीत धुके पडपाचो अदमास आसा। आंध्र प्रदेशाची दर्यादेग, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि गुजरात ह्या राज्यांत कांय जाग्याचेर पावसाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला। आता नदर मारूया आयच्या हवामानाचेर। राज्यांत फाटल्या कांय दिसां सावन शिंयाळी वातावरण आसा। फाल्यां शुक्रारा कांय वाठारांत शिपडून पावस पडपाचो अदमास पणजे वेधशाळेन उक्तायला। शुक्रार सोडल्यार फुडले 4 दीस हवामान सुकें आसतलें, मात फांतोडेर धुकें आनी दंव पडपाचोय अदमास आसा। पळय आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 31.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 22.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्काराचे जाले वितरण। 17 बालकांक राष्ट्रपतींनी केले सन्मानीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुपोषित ग्रामपंचायत अभियानाक केली सुरवात। वेगवेगळ्या कार्यावळी वरवीं भौसामदी जागृताय करपाची आसा मोख। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं मोदी आलो पुस्तकाचे जाले विमोचन। प्रधानमंत्र्यांच्या मन की बात विशयाचेर आदारीत अश्विन फर्नांडीस हांणी बरयलां हें पुस्तक। कोळंगूट दर्यांत बोट हुमथून जाल्ल्या अपघातांत एका पर्यटकाक आयलें मरण। 5 जाणांची प्रकृती गंभीर। 3 जाणां आड पुलिसांनी केले कारवाय। आणि खेळात क्रिकेट। भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हांचे मदीं आयच्यान चवथो क्रिकेट कसोटी सामनो जाला सुरू। पयल्या दिसा ऑस्ट्रेलियान 6 गडे वगडावन केल्या 311 धांवड्यो।
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळ लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 195, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.